5, 6 आणि 7 जानेवारी ह्या दिसा आमचे लेक्चर सिरीज हे चौथे लेक्चर सिरीज आम्ही आयोजित करता। त्याच्या पयलीं इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांत लेक्चर सिरीज जायनासली। गेली 3 वर्सां आमी लेक्चर सिरीज सुरू केला। हे आमचे चौथे वर्ष आसा। आमच्या लेक्चर सिरीजाक आमी सदांच चडांत चड आमी वक्ते विचारवंत हे आमी गोंयचे हाडचे प्रयत्न करता। तर त्याच प्रमाणे अंदूय आमचे सगळे लेक्चरान भाग घेणारे वक्ते आनी सगळे गोंयकार आसात। नीला मोहनन यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन आसा 3:30 दिनांक 5 जानेवारी। आणि त्याच दिसा आमचे मॅगझिनां येता त्रिमासीक तर गोवापुरी म्हणून। तर तिच्या हस्ते आम्ही ह्या संधीचो फायदो घेऊन तिच्या हस्तेच आम्ही आमच्या ते ह्या येणाऱ्या मॅगझिनाचे प्रकाशन करपाचें आमी चिंतलां। आणि तिनूय दीस खास करून आमी यंग भुरगे जे आसा यूथ गोंयचे सबंद कॉलेजीस युनिवर्सिटीज आणि जे भुरगे बिझनेस फिल्डान इंट्रस्ट घेवंक शकतात अशा सगळ्या भुरग्यांक उलो मारला की तांणी मोठ्या संख्येन ह्या तिनूय दिसाच्या लेक्चर सिरीजाक अटेंड जावचे। 3:30 इनॉग्रेशन, 3:45 लेक्चर विल स्टार्ट फर्स्ट डे। इट इज जस्ट मॅटर ऑफ 1.5 hour म्हणजे तुका 5 पर्यंत प्रोग्राम सोंपता, 5 पर्यंत। सो तिनूय दीस 3:30 to 5 अशे तरेचो प्रोग्राम आसा। संबंद गोंयचे जे साहित्यीक आनी भुरगे जांकां ह्या लेक्चर सिरीजाक येवपाचे तांच्यांनी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन येवचे आणि ह्या तिनूय दिसाचो इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजा ह्या आयोजीत केल्ल्या लेक्चर सिरीजांक तांणी सामील जावचे अशें हांव विनंती करतां।